मोगाच्या दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर्व अभिमानी वीक्षकांक विनोद गंगोळेचो प्रणाम आणि नमस्कार. मोगाच्यानू एक विशेष कार्यक्रम परत तुमचे मुखार सादर करूंक आमकां वर्तो संतोष आणि वर्ती धादोसकाय. ह्या कार्यक्रमांत आमी एक विशेष जाणवाई दिवंक हांगासर आमी निश्चय केला आसता. भोव अपुर्बायेच्या कार्यक्रमांत सदांचे बरी आमचे संगी जागृती दिवचे खातीर आमचे मोगाचे आमचेर वर्त्या अभिमानाचे याजक मानादीक दोतोर प्रतापानंद नाईक आज आमचे सवे हांगासर आसात. तर आज खंयच्या विशयाचेर आमी हे कार्यक्रम चलोवन व्हरता आयते रावा. थोड्याच घडयांनी भोव अपुर्बायेचे कार्यक्रम तुमचे मुखार. फादर परत आमी सांगता मेळ्ळ्या एक विशेष कार्यक्रम जागृती दिवचे हे कार्यक्रम म्हूण सांगच्यांत म्हाकाय व्हरतो अभिमान. तुमी आमच्या संगी आसात म्हूण आमकांय व्हरतो अभिमान. फादर आज एक विशेष विशयाचेर एक संवाद आमी चलोवन व्हरया. दोग घर बांदप्याची वपार. आमकां पवित्र पुस्तकांत जेजून भोव अपुर्बायेन सांगला, घर बांदा केदाळय तुमचें बांदप रेंवेर आसूंक नजो खडपार आसाचें. घर बांदचें हर एका व्यक्तीक एक घर निर्माण करचें ताचें एक स्वप्न. सो ह्या स्वप्ना खातीर तो दीस रात काम करता, जाय तितल्या रितीर तो डिजायन करता, चिंता पाठयता आनी जिणेंत एकूच फावटी आपणान घर बांदचें. आनी अशें घर बांदतना देवाचो आदार व्हरतो. एक घर बांदपाचें काम चलोवन वेतना एक दुसऱ्याच रितीर मनशाचें चिंतप तें वळोन आसा. आनी तें आमच्या धर्मांत ह्या आमच्या बावार्थांत ताका जागोच ना. आनी तें जावन आसा वास्तू चिंतप. घर बांदतना वास्तू म्हणल्यार एक प्रक्रिया आसा. ह्या विशयांत एक भासाभास चलोवचे खातीर म्हाका आज तुमचे संगी थोडो वेळ आमच्या विक्षका खातीर तुमी दिवंक जाय. तर फादर सांगा, ह्या वास्तू म्हळ्यार हें कितें आनी हाची परिस्थिती आज अशें जावंक कारण कितें? खंयचें एक बांदप बांदचें जाल्यार त्या विशयाचे जाणकार आसात. आतां हें बांदप बांदूंक जाय जाल्यार म्हाका आतां एक घर बांदूंक जाय म्हूण चिंत्या, वा एक इगर्ज बांदूंक जाय. तर ताका एक आर्किटेक्ट म्हूण आसा. म्हळ्यार तें म्हजी गरज कितें म्हूण समजतच. आतां तुमी आर्किटेक्ट जाल्यार मागीर तुमी म्हजें आयकून घेतच ताचो नकासो काडटा. तुमी आर्किटेक्ट. मागीर RCC इंजिनियर आसा. तें कॉन्क्रीट बिल्डींग जाल्यार कितले खांबे आसूंक जाय, कितले मोटे आसूंक जाय, लोखंड कितलें घालूंक जाय, त्या लोखंडाची सरळाची दाटाय कितली, लांबाय कितली, हें सकट ते थारयतात. ताका भारतीय पद्दती प्रमाणे वास्तुशास्त्र म्हणटात. वास्तुशास्त्रांत कांय वायट आसा अशें म्हाका कांय दिसना. कित्याक तें बांदचे विशीं आनी तें गरजेचें. कित्याक एका साद्या मनशाक बांदप कशें बांदचें तें कळना. तो इतलेंच म्हणटा, आतां आमी आतां घर घेवया. हांव म्हणटा म्हाका घरांत 4 कुडां जाय, एक बसूंक साल हॉल, एक बेडरूम म्हाका आनी म्हज्या घरकान्नीक, आनी एक म्हज्या पुताक एक बेडरूम, आनी एक सैरीक कोण आयल्यार तांचे खातीर एक रूम जाय, आनी मागीर हांगा कुझन रांदपाचें कूड जाय, आनी थंय आमचें वॉशरूम आनी अशें. ह्यो म्हज्यो गरजो. आनी म्हजें बजेट कितलें तें हांव ठरयतां न्ही, आर्किटेक्ट थरयना. मागीर ह्यो गरजो हांव आर्किटेक्टाक सांगतां आनी तो जागो पळोवन, जागो कसो आसा तें सक्कट ताणें येवन थंय पळोवन ताचें एक परिक्षण करून मागीर तो तें डिजायन तयार करता. आतां वास्तुशास्त्र कशें आयलें? मंदिरां बांदूंक ती कला एक वेगळीच. कित्याक तातूंत खूब डिजायनींग आसा. देखून वास्तुशास्त्र
मंदिरा खातीर आयले, राजांच्या रावळ्यारां खातीर आयले पयले, आनी आतां तें घरा बांदच्याकय आयले. जशें हांवें सांगलां, वास्तुशास्त्रा विशीं कांयच वायट तातूंत म्हाका तरी दिसना. वायट खंय जाता वा फितीसपण खंय रिगलां जाणात वय, हे वास्तूच्या नांवान हे थोडे पयशे जोडूंक लोकांक माकड करतात. अळे तुज्या घराचें दार उत्तरेक आशीत, पूर्व दिकेन आशीत, दक्षिणेक जायना. हें तुजें निश्चें कूड ह्याच वाटेन आसाचे, ते वाटेन आसल्यार तुका बाधक येता. पण असलें एक भिरांतीचें चिंतप घालतात. आनी कितें जाता, 10 जाणांनी फटी मारल्यो ते लोकांक सतच कशें दिसता. हां, मागीर आतां सगळ्यांक एक भिरांत, आतां हांव नवें घर बांदूं येता. तांणी सगळ्यांनी वास्तू कन्सल्टंटा कडेन गेला, हांव वतां जाल्यार फाल्यां म्हाका कितें पूण बाधक जायत की ह्या भियान लोकांनी तें वेचें. तो पयशे करता. हां, आनी हांकां कळीत ना. हांव म्हणटा, आमची म्हालगडी तांणी घरां बांदूनात, इतलीं वर्सां तांणी बांदलीं घरां, त्या घरांत ती जियोंक नात. कोणें तरी हांगाचें दार काण थंय घालां वय, ना न्ही. तांणी कितें पळयलें, आतां आमची पारंपारीक घरां पळयल्यार घरांत उजवाड येवंक जाय. हां, देखून आमचीं घरां जाता जाल्यार पूर्व कुशीन तोंड करतालीं, कित्याक उजवाड येता. आनी अस्तंत कुशीन आनी एक दार थंय थावनी येता. आनी घरांत वारें घुंवंक जाय. ह्या दारांत आयिल्लें वारें त्या दारांतल्यान भायर वचूंक जाय, अशें तें चिंतून. आनी पावस खंयच्या वाटेन येता, पावस खंयच्या वाटेन दारां दवरिनासले आमचो लोक. कित्याक आमी हे पश्चीम करावळीर रावचो लोक, आमकां पावस पश्चिम वाटेन थंय येता. पश्चीम आनी दक्षिणे वाटेन, सावथ वेस्ट, त्या वाटेन दारां दवरनासले. म्हणजे वारें, पावस, उजवाड हे मतीन दवरून आमच्या म्हालगड्यांनी घरां बांदलीं. तेन्ना आर्किटेक्ट कोणूच नात आनी कोण बेतले तांचे कडेन, कोण ना. पूण इगर्जो आनी बांदतना जाणकार मनीस आसले आनी ते पळयताले इगर्जेचें बांदप कशें आसूंक जाय. देखून चडश्यो इगर्जो म्हणटा त्यो ताचें तोंड पुर्वे कडेन, आल्तार पश्चिमे कडेन असलें. पूण तशें आसूंक जाय अशें कांय ना. पूण इगर्ज बांदतना शिकपी जाणारे मनीस जाय आसले. आतां वास्तुशास्त्र चुकीचे पद्दतीन कोण वापरता, हे पयशे करतले आनी हांणी सांगलें म्हणून हे घराची दारां बदलतात, ते हे असले. आनी हे हिंदू लोक करता हें म्हाका समजूं येता, कित्याक तांकां हे असल्या गजालीचेर विस्वास आसता. पूण सगळो हिंदू लोक करिना. तुमी जर ती ब्रह्मकुमारी एकटी आसा शिवानी म्हणून, तिचें उलोवप जर तुमी आयकश्यात युट्यूबाचेर, ती लोकांक सांगता दार बदलची गरज ना, तें करचें गरज ना, तुमचें जिवीत बदलात म्हणटात ती. हें गरजेचें आसा. पूण आमचो आतां दुखीची गजाल आनी खरीच खंतीची गजाल म्हण क्रिस्तांव लोक हातूंत बुडला. फादर, हांवें आमच्या म्हालगड्यांनी बांदिल्लीं सबारशीं घरां, पोरणी घरां, भोव आपुरबायेचीं घरां पळयल्यांत. आनी तुमी सांगले बरी, त्या घरांत इम्पॉर्टंट कितें की म्हूण सांगल्यार वारें, उजवाड कशें येता तें इम्पॉर्टंट. तांणी ताका प्रायोरिटी दिवन ती बांदली. आनी थोड्या कडेन पयलें आमची म्हालगड्यांचीं घरां कशीं आसतलें, आमचें हें घरां हांव सांगता, थंय एक आल्तरीचें कूड म्हूण आसलें. म्हळ्यार आल्तरीच्या कुडांत एक आल्तर आनी एक पोटी जेजुरायाची माज कुरीस आसतले, मोरयेवायाची माज आसतले आनी जेजुरायाक रायपाट बांदतले पयलें. आतांची गजाल न्हय ती. पूण आल्तरीच्या कुडांत थोड्यांच्या घरांनी हांवें एक विशेश एक ऑब्जर्व केल्लें आसा. कितें म्हूण सांगल्यार भितर वेचो भागील आसा न्ही, तें दार तें हायट इल्लें उणें. ते विचारल्यार म्हालगड्यांचें जबाब कितें म्हूण सांगल्यार, आमी भितर वेताना तकली बागोवन देवाक मान दिवन आल्तरीच्या कुडाक भितर वेचे खातीर आमच्या म्हालगड्यांक जावन चलोवन आयिल्लें. हें आमचें ट्रेडिशन, एक परंपरा म्हूण आमी सांगयात. पूण आतां तुमी सांगलें वास्तू
ते एक सायन्स प्रकार बांदचे विज्ञान होय. पूण आमचो लोकय आता ते फितीसपण जावन बदलल्या उपरांत वास्तूच्या फाटल्यान वचून आसा म्हणलें तें एक सकाळांत कळीत आसलें सत. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात फादर? आतां सकट क्रिस्तांव लोकांक तूं वास्तुशास्त्राचेर विस्वास दवरता आनी करता अशें म्हणूंक जायना. थोडो लोक करता, थोडो लोक आसा. उडपी मंगळूर देशीचेर आतां हें चडूंक लागलां वास्तुशास्त्राचेर विस्वास. तो कित्याक चडला हांव जाणा, पूण तुमी सांगला आमच्या मालकड्यांच्या थोड्या घरांनी ते देवाची कूड म्हणटात वा आल्तारच्या कुडाक वेताना मागून ते सारकें म्हणल्यार आमी आतां देवा मुखार वेता तेन्ना आमी तकली अशी नीट दवरून वेची न्ही, देवा मुखार आमी खालतीन जावंक जाय, खालती मान घालूंक जाय म्हणून ते एक चिंता. पूण तशें आसूंक जाय अशेंय कांय ना. देव आमी तकली बागयली की हांवें तकली हांव बागयतना जायत पूण म्हज्या काळजान देवाची भक्तच ना जाल्यार हांवें तकली बागयली कितें बागयना जाल्यार कितें फरक पडटा? करेक्ट. तशें. पूण आतां तशें कोण आतां नवीं घरां बांदतना आल्तारी कुडाचें दार कितें ल्हान आतां कोण करिना. आतां कोणी करिना. तुमी उलयतना जेजून दिल्ल्या 2 घरांची वापर दिली. एकट्यान खडपाचेर बांदलें, पावस वारें वादळ जालें पूण त्या घराक कांयच बाधक जालें ना. घर बरें शाबीत बरें सुरक्षीत उरलें. आनी एका मनशान रेंवेचेर बांदलें, पावस वारें वादळ आयलें आनी तें पडून गेलें म्हणटा. जेजू कित्या विशीं उलयता? जेजू एक लोकांक कळीत असल्या परिस्थिती विशीं उलयता. कोणी घर बांदतलो रेंवेचेर बांदिना आनी बांदल्यार ताची बुन्याद बरी घट जाता मात बांदता. जेजू सांगूंक सोदता तांतल्यान तुजें जिवीत भावार्थाचेर आसूंक जाय. तुजें जिवीत तशें तूं घर बऱ्या घट बुन्यादीचेर बांदताय तशें तुजें जिवितांत भावार्थ घट आसूंक जाय. आमच्या लोकांचो भावार्थ तो काती वयर मात्र आसा अशें हांव म्हणटा. अशें कित्याक म्हणटा म्हणल्यार आमची म्हालगडी गोंयांत हांवन आयली आनी ह्या करावळीचेर तांणी वस्ती केली. 300, 350, 400, 450 वर्सांचो भावार्थ थोड्या कुटुंबाचो. आतां एक आंब्याचो रूख तुमी आज लायलो जाल्यार एक ल्हान झाड रूख आमी लायना, झाड लायता. एक 50 वर्सां उपरांत, 100 वर्सां उपरांत, 150 वर्सां उपरांत तो रूख कितलो घटमूट आसता न्ही, तो सोंपेपणी पडता वय वाऱ्याक वादळाक? ना. खांदे मोडटीत पूण रूख पडना. पाळां ताची मुळांत गेल्ली असतात वय मू. तशेंच आमचो भावार्थ 300, 350, 400 वर्सांचो जाल्यार तो त्या भावार्थाक गुंडाय आसाचे, रुंदाय आसाचे, विस्ताराय आसाचे आनी उंचाय आसाचे न्ही. आमच्या भावार्थाक गुंडायच ना. देखून देवाचेर विस्वास बांदून आमी घर बांदचें सोडून आमी कोणीय आमकां कितें सांगता वास्तुशास्त्राच्या नांवान, खरें वास्तुशास्त्र हें कांयच सांगना, ह्यो गजाली सांगना. कित्याक ती एक कला. हांवें म्हणलें आर्किटेक्चर इट इज विज्ञान. एक विज्ञान. तें बांदतना तें अशेंच बांदूंक जाय. कित्याक नाजाल्यार ताजें त्या घर उरचें कशें, तें मंदीर उरचें कशें? सगळे फातरांनी बांदताले. ते फातर कितले पयस आसाचे, खांबे कितले मोठे आसाचे, कशें आसूंक जाय, ताची कला कशी, ही सकट जाणकार मनीस ठरयताले. पूण आमचो लोक आतां ते वास्तुशास्त्राचे कन्सल्टंट कितें सांगता पळया ताचेर 100% विस्वास दवरून घर बांदतात. म्हजें सवाल इतलें, तें घर बांदतच तुमचे सकट तुमचे समस्या आसात पळया ते काबार जाले, सकट तुमचें जिवीत सुखीत जालें, मागीर तुमच्या घरांत दूख येवंक ना, कश्ट येवनात, विघ्नां येवनात, अनवरां येवनात. मागीर तेन्ना वास्तुशास्त्र खंय गेलें? आनी वास्तुशास्त्र आनी ज्योतीश म्हाका कांय फरक दिसना. ज्योतिशी पळोवन कांतारां ठरयतले आसात. हिंदू लोकां मदें आसा, आसूं दी, कित्याक तो तांचो भावार्थ.
हां आमचो लोक ज्योतिशा कडेन वेता विचारूंक सैरीक इफ आमी घट करूंक जाता गी काजार जावंक जाता गी हां आनी ताणें ज्योतिश सांगलें म्हणून तें खरें जाता. आमचें जिवीत मुखार कितें जायत तें देवाक मात कळीत आसा आनी आमकांच कळीत ना. हां मागीर ज्योतिशाक कितें कळटा तर हांव चॅलेंज करता ज्योतीश म्हाका सांगूं शकता की म्हाका आतां एक लॉटरी काडला लॉटरी मेळटली म्हूण सांगूंक तो तयार आसा की हांवें जर ताका म्हणलें आरे म्हाका मेळटात ते पयशे म्हाका 5 लाख मेळटात तुका हांव अर्दे दिता हां अर्दे म्हाका खंयचे नंबर काडूं हांव सांग तो सांगता वय तो सांगना. तशेंच वास्तुशास्त्राचे मनीस तुका कितें गॅरंटी दितात तुजें दार हे वटेन आसा जाल्यार तुका सूख समाधान मेळटा म्हणून कांय अर्थ ना. हें जाता कित्याक आमचो भावार्थ काडपाचेर ना. काडप म्हणल्यार जेजूचेर ना. जेजून सांगून हांवें हांव तुमचे सांगात आसा संवसार सऱ्या पर्यंत हांव आसा. फादर हे वास्तुशास्त्र खंय तरी आमच्या पवित्र पुस्तकांत उल्लेख जाल्ले पुणे आसा गी. हां वास्तुशास्त्रा विशीं आसा 2 तरी उल्लेख आसात. एक नोये आर्क बांदता आर्क पॅट पुर्तुगाल आनी देवान ताका सांगलें आनी ताचो उल्लेख पळया बायबलांत तुमकां उत्पत्ती ग्रंथांत अध्याय 7 मेळटा. तें कितलें लांब आसूंक जाय कितलें रुंद आसूंक जाय हें सकट सांगलें आसा. नोये देवाचेर पातयेलो देवान सांगला पर्यंत ताणें केलें ती बरी गजाल. ताणें ठरोवंक ना तें कशें बांदचें कितें करचें म्हणून तें जालें. पूण आनी एक उल्लेख आसा साल्मार राय. ओके हां साल्मार रायाक दावीद रायाक देवाचें मंदीर बांदूंक मन आसलें. देवान म्हणलें ना तूं बांदचो न्हय तुजो पूत बांदतलो. जेन्ना साल्मार राय जालो ताका मंदीर बांदूंक देव सांगता. तें रायाच्या पयल्या पुस्तकांत अध्याय 7 आमकां मेळटा. तें मंदीर कशें बांदूंक जाय सकट ताचे विशीं बारीक सगळी म्हायती आमकां आसा ताचे विशीं. परत्यान तें ताका देवान सांगलें तें तो करता. तें बरें आसा कित्याक देव सर पदवेदार ताणें सांगलें आमी करचें पडटा. आतां फाल्यां येवन देव जर आमकां कोणा एकल्याक सांगता तुजें घर तुवें अशें बांदूंक जाय तुजें कूज न्हे वटेन आसूंक जाय तुज्या आल्तारीचे कुड्या वटेन आसूंक जाय तें म्हाका समजूं येता देवान सांगलें म्हूण. देवान सांगलें आमकां ना सांगूं ना कोणाक कांय सांगूं ना. सांगलें जाल्यार आमच्या मालगाड्याची घरां कशीं उरलीं इतलीं वर्सां पळय 100-150-200 वर्सांची घरां पळय चड घरां त्या काळात ताणें तांच्या अनुभवान आनी कितें गरज जायचे जिविताक आनी आमच्या हर एका दिसाक आमकां दीस पडटा आमच्या जिविताक गरज पडचे बरी वारें आनी उजवाड ताचे पावसाचेर हुंदून ताणें ती बांदली. आज म्हणसर ती घट आसा तवळ बांदली मातयेची घरां जाल्या अजुनूय ती घट आसा. मातयेचीं घरां ती आदी माती सिमेंट नासली माती चुनो आनी गोड घालून गोंयची करचो पळया. मागीर ताणें चिरे फातरी वापरला आतां बेश्टी मातये ना पूण थंय हें ना ते चिरे फातर आसात पळया ते बांदूंक सिमेंट ना थंय त्या वेळार सिमेंट नासली चुनो माती आनी गोड तातूंत ते बांदूं इगर्जो अजून आसात न्हू 300-350 वर्सांच्यो 400 वर्सांच्यो इगर्जो आसात न्हू. ಒಟ್ಟಾರೆ आमी सांगचें जाल्यार एक फितीसपण भक्तीपणाच्या नांवार विस्तारून आसा म्हूण सांगचें ती कांय चूक ना. भक्तीपण खरें भक्तीपण देवाचेर विस्वास दवरप तें भक्तीपण. फितीसपण म्हणजे ताका ताळ ना मूळ ना कोणेंय कितें सांगलें म्हणून तूं करताय. थोड्यांक दिसता पळय अमक्या दिसा रोस दवरूंक जायना त्या दिसा रोस दवरूंक जायना शुक्राराचो रोस दवरूंक जायना दिसता. अरे देवाक शुक्रार कितें शेनवार कितें देवाक दीस नात देवाक सगळे दीस एकच. आमी ते वेळा काळाचे वांटे केला तशें वो सोमार वो मंगळार वो बुधवार म्हणून तितलें मात्र न्हय थोडे कडेन खंयची प्रोग्रामां सेट करतना
पयले कॅलेंडर काण पळोवचें आसा खंयच्या दिसा भरणी येता खंयच्या दिसा कृतिका येता सक्कट दीस देवान केल्लेच पूण भरणीच्या दिसा जर तर एक भुरगें जल्मल्यार या कृतिकाच्या दिसा कोणी एकलो जल्मलो जाल्यार ते कोणाच्यान आडोवंक जाता नाही पर्टिक्युलरली हांवें सांगचें आमच्या कम्युनिटींत म्हळ्यार क्रिस्तांव कम्युनिटींत थोड्यांचे असलें एक चिंताप आसा आनी तशेंच न्ही आसतना पयले तावनी ह्या टायपाचे चिंताप चलोवनूच आसा कित्याक म्हळ्यार भक्तीपणाच्या नांवार बेश्टवणी दिवचे आतां आमी सोशल मिडिया आनी यूज करता पयले तुमी भुरगे आसतना हांव भुरगो आसतनाय आमी पळयल्लें आसा पयले पोस्ट कार्डाचेर येताले पोस्ट कार्डाचेर सांत आंतोनीचे आचार्य अशें जालें वेलंकणी मायेचें आचार्य अशें जालें लूड सायबिणीचें आचार्य अशें जालें हें पोस्ट कार्ड तुमी आनी 13 जाणांक 25 जाणांक तुमी बरोवन धाडलें जाल्यार तुमकां सर बरें जाता धाडी नासल्यार पाड जाता म्हळ्यार एकल्यान पिनून उडयलें ताचो पूत मेलो आनी एकल्यान कुशींत घालें ताका थंयसर लुकसाण जालें आनी एकल्यान 25 जाणांक जालें ताका इतली लॉटरी उडली असलें एक कितें म्हणटा आमी आशा दाखोवचें तसलें आनी बेश्टोवचें तसलें भक्तीपण ह्या विशयांत तुमी काले म्हणटात नॉट भक्तीपण ताका फितीसपण म्हणटात फितीसपणूच तें पयल्या सुवातेर अचर्यांक करची पदवी खंयच्याय सांतीनीक ना सायबिणीक ना पदवी फकत देवाक आसा अचर्यांक करची देवान मात्र तर आमी सांतां कडेन सांतिनी कडेन मागता कित्याक म्हळ्यार ती आमचे पासत देवा लागीं विनंती करत म्हूण सांत आंतोन खंयचें आचार्य हें करिना आनी ताणें केलें जाल्यार देवाचे पदवेन तो तें करता हें आमी पयलें समजून घेवंक जाय एक मागीर तें तुवें कार्डां बरोवन धाड नाल्यार संदेश धाड म्हूण अशें आसा पळय हें फितीसपण इतल्याकच हांव म्हणटा तें कितें मॅजीक जाता वय थंय हांग कडेन कितें मॅजीक आसा वय आनी काळजान थावन मागणें केल्यार तें देवाक पावता आनी देवाक जाय जाल्यार आमी मागलें तो आमकां दिता आनी ताका नाका जाल्यार तूं 10 फावटी न्हय 50 फावटी माग देव तुका दिना कित्याक देव जाणा हाका हें दिवंक जायना आतां खंयची एक आवय बापूय आपल्या भुरग्याक एक भुरग्यान थंय दवरलें आसा हुंदराच्या वखात दवरलें आसा रेटॉल आसा आनी भुरगे ल्हान भुरगे म्हणटा म्हाका तें दिता वय दिना बिलकुल रडल्यारी दिता वय दिना कित्याक तें भुरग्याक दिवचें न्हय तें हुंदराचें वीक तें एक हांव उदाहरण दिता देख कशी तशेंच हांव मागता देवा कडेन म्हाका हें दी तें दी म्हणून म्हाका दिसता हें म्हाका बरें पूण देव जाणा हें म्हाका दिल्ल्यान म्हजें बरें पडना म्हाका तातूंत वायट जाता देखून एक फावटी देव आमी मागलें दिना तूं मागीर खंयच्याय सांता कडेन वच सातेने कडेन वच तुका तें मेळटलें म्हूण गॅरंटी खात्री ना देखून तें 10 फावटी तुवें धाडना जाल्यार तुका वायट जातलें आमचो देव तुका वायट करूंक बसूंक ना तसल्या देवाचें चित्र जेजून आमकां दिवना जेजून आमकां दिल्लें चित्र देवाचें तो मोगाळ मोवाळ तो बोगसाण्याचो बापूय तो तुका सदां बोगसाणें दिवंक तयार आसा देखून तूं ताचे लागीं ये तुजें पातक रड वळखून घे आनी तो तुका बक्षिता हांवें तुमकां सांगली गजाल ती आदल्या काळाची म्हळ्यार फाटल्या थोड्या तेंपा पयल्याची गजाल पूण आज विज्ञान इतलें मुखार गेलां आनी मनीस इतले आधुनीक गॅजेट्स यूज करता वॉट्सअप यूज करता तशेंच एंड्रॉयड फोन यूज करता फेसबूक यूज करता आनी असल्या माध्यमांत ती आजकाल ही फितीसपणां निरंतर जावनूच आसतात फॉर एग्जाम्पल म्हाका एक फावटी मेसेज येता ही मेसेज तूं इतलें फॉरवर्ड कर ऑर टायप आमेन म्हूण टायप कर you will find miracles so अंतू म्हाका बघता आमी तंत्रज्ञानांत कितले मुखार पावल्या रे आमचे चिंताप कित्याक बदलना फादर नाही बदलना म्हूण सांगलें तुमकां सांगलें न्ही आमचो भावार्थच काती वयर आसा जाल्यार वारें आयल्ल्या भशेन आमी शीड धरता शीड म्हणल्यार आदी व्हडें ताका हांगा कर्नाटकाचे कोंकणीन दोण म्हणटात त्या दोणीचेर व्हड्याचेर प्रवास करतना ताका एक शीड आसताली ते वारें आयल्या तशें ती बदलची पडटा नाजाल्यार तुजी दोण वा व्हडें उमथून पडटा तशें आमच्या लोकांचें आणें सांगलें म्हणून अशें करचें ताणें सांगलें म्हणून तशें करचें अशें जालां जेजून कितें सांगलां जेजूची शिकवण कितें ती आमी समजून घेवना आनी ते शिकवणे प्रमाणे
जिवंक आमी उणें पडटा. देखून ही फितीसपणां आसात पळया, ही आमच्या जिवितांत भितर सरल्यान. आनी एक फावटी फितीसपणांत घुस्पल्लो मनीस तो देवाच्या मोगान जियेना, तो देवाच्या भियान जियेता. आनी कोण भियान जियेता ताचें जिवीत वयर येना. तो सदांच भियान 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 भियानच ताणें रावचें. अशें करना जाल्यार अशें जाल्ल्यान म्हाका देवान शिक्षा दिली, अशें जाल्ल्यान अशें जालें. पण असल्याच गजालीन आमची तकली गुंवता. आमी शिकल्यांव जायत, पूण जाणवाय आमचें तें आजून येवंक ना. चड करून दैवीक जाणवाय ती देवा थावन येता. ती येयची जाल्यार आमी पवित्र पुस्तक वाचूंक जाय, ताचेर नियाळ करूंक जाय, तें शिकूंक जाय. आनी जाणकार जाणारी मनशांचें आमी आयकूंक जाय, तांकां विचारूंक जाय हें अशें करयेत की आनी कितें म्हणून. आमी हें कांय करना. आमी पळया हे अर्दे कोठे शिकले मनीस, तांकां इंग्लिशीन क्वॅक म्हणटात. क्वॅक्स तांचे कडेन वेचें आनी तांकां पयशे जोडूंक एक बरी एक विद्या म्हण. आनी हातूं शिकले लोक आसा ती एक विचित्र गजाल. म्हळ्यार शिकप मात तांकां आसा, डिग्री आसा, शिवाय धार्मीक शिकोवण तांकां ना. स्पिरिच्युअलिटी आसा पळया, आध्यात्मिकता ती ना. विधी रिलिजियोसिटी अशें करूंक जाय, तशें करूंक जाय. देखीक पळया नोवेनां घेया आमची. नोवेनां करचें. नोवेन हें उतर आमकां पुर्तुगेज भाशेंतल्यान नोवेनो म्हळ्यार 9 दीस म्हळ्यार नायला नोवेन करता. ठीक, बरोबर 9 दीस. आतां नोवेन 9 दीसच करची. आतां कितल्या इगर्जांनी 9 दीस ना, 3 दीस करतात. बरें आसा, त्रिदोम करतात. बरें आसा, बरें आसा. गोंयांत एक कॉपेल आसा, म्हापसा वेताना वाटेर आसूस म्हापसा विणीक भेटयल्लें कॉपेल. थंय 15 दीस हें नोवेन. हांवें तांकां विचारलें कित्याक 15 दीस तुमी नोवेन करतात. तांकां कळीत ना. कित्याक ऑगस्टाचे 15 तारखेर नोवेन 15 देखून ताका 15 दीस नोवेन. 1 तारखेर स्टार्ट करचें, 15 दीस येता म्हणसर. अशें कळ्ळें तुमकां. म्हणटच लोकांक कळीत नासल्यान ह्यो गजाली जातात. मागीर ती एक तांच्या जिविताचो भागच जाता हें पितीसपण. कित्याक भिरांतीन जियेतात न्ही. भिरांतीन जियेल्लो मनीस भिरांतींतल्यान भायर आयल्यार मात्र ताच्या मतीक उजवाड मेळचो. तांणी काळखा कडेच वयचें पितीसपणांत बुडल्या मनशांनी. देखून आमचें जिवीत अशें जाल्लें आसा. पळय फादर, तुमी सांगलें शिकप चडलां, पूण नीज जाणवय मस्त सकल आसा, फाटी आसा म्हण तुमी सांगलें. आतां ह्याच विशयांत आमी उलोवचें जाल्यार आनी एक कुशीन हांव आलोचन करनासता. केदाळा गेल्ल्या जाल्यार सबारांच्या घरांनी हांवें पळयलें आसता, थोडे जणां, थोडे वस्तू ते तांकां अभिवृद्धी जाता म्हणल्यार एका चिंतपार. फॉर एग्जाम्पल थोडे ग्रास आसतात, ते हाडून टिपायाचेर मदें दवरतात, ताका काल्यां कॉपराचे तांब्याचे एक वायर हें केल्लें आसता. ताच्या उपरांत थोड्यांनी भायर कितें विशेश रितीची एक आकृती उमकाडायल्ली आसता. थोड्यांनी घरच्या एक प्रॉमिनंट जाग्यार मोठ्या मनशाची तसले एक इमाजी. म्हळ्यार तांचो मेन उद्देश कितें म्हणल्यार तशें परत दवरल्यार सर बरें जाता म्हूण. ह्या विशयांत तुमी कितें म्हणटात? पळया, बरेंपण येवचें देवा थावन आनी आमच्या साधनांतल्यान. म्हजो घाम आनी देवाचें बेसांव हांचो संगम जाता तेन्ना म्हज्या जिवितांत बरेंपण येता. सक्कट देव करता म्हूण हांव वगो बसल्यार म्हज्या जिवितांत बरेंपण येना. आनी सक्कट म्हजेच कडेन जाता म्हूण रावल्यार थंय देवाचें बेसांव ना जाल्यार बरेंपण चड काळ येना. कोणाची एक मुर्ती दवरली वा कितें एक वस्त हाडून घरांत दवरली आनी ताणें सांगलें म्हणून आमी दवरली, बरेंपण येता काय 2 दीस आसा जायत. आनी आमकां दिसता तें दवरल्यार बरेंपण आयलें. तशें कांय ना, तशें कांयच ना. इमाजे विशीं तुमी म्हणलें. आतां म्हाका इमाजे विशीं एक सांगूं जाय. सायबिणीचें घेवया आमी. सायबिणीक कितलींशीं नांवां आसात. खोशेसांव सायबीण, फातिमा सायबीण, लूर सायबीण, बेलांकणी सायबीण, सावूत सायबीण म्हणजे भलायकीची सायबीण, अशी लॉरेन्स सायबीण, कितलींशीं नांवां आसात.
तुम्ही आता रावतात वामनजोर वाठार फाल्यां तुमी वामनजोर सायबीण म्हणून येता म्हजें कांय तातूंत कांय आडकळना बरें आसा. पूण इमाजी दवरतना हांव म्हणटालो खंयची एक इमाज दवर न्ही सायबिणीची. कोसेसांव सायबीण आनी फातिमा सायबीण 2 सायबिणी वय न्ही. सायबीण एकलीच जेजूची आवय. हां Correct. ती फातिमा दिश्टी पडली देखून तिका फातिमा सायबीण म्हणटात. लुर्स शारांत ती दिश्टी पडली म्हणून तिका लुर्स सायबीण म्हणटात. वेलांकणी खंय ती दिश्टी पडली देखून तिका वेलांकणी सायबीण म्हणटात. आनी ती जल्मांत हावन देवाच्या विचित्र मांडावळी प्रमाणे पातक नासतना ती जल्माली देखून ती कोशेसांव म्हळ्यार नितळ निर्मळ निस्कळ सायबीण. बरें खंयची एक दवर मू ना थंय पळय थोड्या घरांनी तुमी पळयात थंय फातिमा सायबिणीची एक इमाज आसा. लुर्स सायबिणीची आसा. सावू सायबिणीची आसा. रुजार सायबिणीची आसा. आनी कोणें मागीर आतां वेलांकणी म्हणून घेवन आयली थंय गेली ती दवरली. अरे कित्याक हें सगळें परत्यांनी एक फितीसपणूच हांव म्हणटा. एक इमाज तुका जाय जाल्यार दवर आनी दवरूंक जाय अशेंय ना. इमाज नासतना सायबिणीक मान करूंक जायना जाता जाता न्ही. खंडीत खंडीत प्रोटेस्टंट भाव खंयची इमाज दवरिना. ते जेजूक मान दिना. कोण म्हणटा ते जेजूक मान ते जेजूक मान दितात आनी पवित्र पुस्तकाक मान दितात. आमी कितें केलां आमकां जेजूचेर पुरतो भाव वारतना पवित्र पुस्तक आमकां कळीतच ना. आमच्या लोकांक पवित्र पुस्तकांत ह्या पुस्तकांत कितली पुस्तकां आसात. हां पोरण्या सोल्ल्यान कितलीं पुस्तकां आसात. नव्या सोल्ल्यान खंयची पुस्तकां आसात. हां जेरेमिया प्रवादाचे अध्याय 7 काड म्हणल्यार आमच्या लोकांक कळीत ना. खंय काडचें तें कळीत ना आमच्या लोकांक. कित्याक तांकां शिकयल्लें ना आनी आमी जावन शिकूंकय ना ताजी. अशी आमची परिस्थिती. अशें आसल्या वेळार आमी मागीर कितें करता आमकां इमाजी गरजेच्यो असतात. हांव म्हणटा इमाजी गरजेच्यो न्हय. तुका जाय जाल्यार दवर. सायबिणीची इमाज नासतना तुवें सायबिणीची भक्तीपण चलोवंक जाता. हां आतां क्रिस्तांव घर म्हणटा तूं तें दवरता पूण तें दवरूंक जाय म्हणून ना. हांव म्हणटा तुका जाय जाल्यार तूं दवर ना जाल्यार नाका. पूण कित्याक आमी दवरता. आमी दवरता इतल्याकच आमी मनीस कितें तरी दोळ्याक दिसचें आमकां जाय. जशें म्हज्या बापायचो फोटो पळयतच म्हाका म्हजो बापूय आज ह्या संवसारांत ना. म्हज्या बापायचो उडास येता. आवयचो उडास येता न्हय गे. पूण हो फोटो म्हणल्यार म्हजो बापूय आवय न्हय म्हूण आमी मुर्ती पुजा करिना. तें फकत रुपणें. पूण जाय वय तें जाय म्हणून ना. तें नासतनाय तुवें बरी कथोलीक जावं जाता. हें पयलें आमी समजूंक जाय. तुका जर ती इमाज वा तें रुपणें दवरून तुजें भक्तीपण वाडटा. देवा लागचो संबंद वाडटा. तूं बरो मनीस जाताय. बरी मनीस जाताय. भोव बरी गजाल दवर. पूण तें दवरलें म्हणूच तूं तें बरो मनीस जाता जाल्यार आमची क्रिस्तांव कुटुंबां सकट भाग्यवान जावंक जाय आसली मग. वैफल सो निजाकी मस्त खुशी जाली. आज सबार विशयांचेर आमी हांगासर एक संवाद चलयलो. प्रत्येक जावन मनशाक आमच्या जिवितांत भियांचें जिवीत बेश्टावण्याचें जिवीत कशें फितीसपणाद्वारे येता म्हणल्या विशयांत एक भोव अमोल एक संदेश तुमी आमच्या विक्षकांक दिलो. आनी तांच्या मुखल्या जिवितांत तुमी दिल्लो संदेश निजाकी जाल्यार तांकां एक वर्त्या गरजेचो जातलो म्हणल्यार म्हाकाय वर्तो संतोश. देखून ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हंतार तुमी आमच्या विक्षकांक तुमचो संदेश. म्हजो संदेश इतलोच. जेजू आमकां देवाची खरी वळख दिवंक आयिल्लो. देवाची खरी वळख आमकां मेळूंक जाय तर आमी नवो सल्लो चड करून वांजेल आसात 4 ते वाचूंक जाय. जेजू थंय आमकां कितें सांगता तें वाचूंक जाय. ताचो अभ्यासय करूंक जाय. कित्याक आसा तशें उतर आमी घेवंक जायना. कित्याक जेजू एक कडेन म्हणटा जर तुज्या एक दोळो तुज्या पातकाक कारण जाता जाल्यार तो दोळो कुंकून काड उडय. एका दोळ्यान सर्गार गेल्लें भोव बरें म्हणटा जेजू. 2 दोळे आसून एमकोडान वेचे प्रास्ताव. ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार दोळो काडून उडय म्हणून न्ही. जेजू सांगूंक सोदता इतलें दोळो जर तुज्या पातकाक कारण जाता तर तें दोळ्याचें पातक करिनाका. तूं थंय कुशीन सर.
हात जर तुज्या पातका कारण जाता तर तूं ते वाटेंतल्यान पयस वच सारक्या वाट्यार हें आमकां सांगूं सोदता. म्हणजे जेजूची शिकवण ही आमच्या जिविताची झर जावंक जाय. जर जेजूच्या जिविताची शिकवण आमच्या जिविताची झर जायना थंय मागीर दुसऱ्यो झरो येतात, त्यो म्हळ्यार पितीसपणाच्यो भितर सरतात. आनी एक फावटी त्यो भितर सरल्यो मागीर ही झर, खरी झर ती सुकून वता आनी ह्यो बळादीक जातात आनी आमचें जिवीत मागीर सक्कट घुस्पाल्लें जिवीत जाता. काळखाचें जिवीत म्हणटा हांव. आमचें जिवीत जावंक जाय सताचें, नितीचें, उजवाडाचें, मोगाचें. आनी जेजू हेंच आमकां दिवंकार. जेजूच म्हणटा न्ही, हांव सत, हांव वाट, हांव उजवाड, हांव जिवीत आनी जिवंतपण. पूण आमी जिवंतपणाच्या जेजूच्या जिवंतपणांत आमकां वांटो मेळ्ळा आनी मेळटलो. देखून ही पितीसपणां आमी सोडून खरें भक्तीपण, ताका हांव म्हणटा आध्यात्मिकता, स्पिरिच्युएलिटी, तांतुवेचे विधीन घुस्पन उरचें न्ही. नव्यान इतल्या दिसाचें जायचे थंय एक कडेन मागणें आसा तें 11 फावटी म्हणूंक जाय. कित्याक? 1 फावटी म्हणल्यार पावना, 2 फावटी म्हणल्यार पावना, 11 फावटी कित्याक? पळया मागीर लोकांची चिंता भशेन जाता. 11 फावटी म्हणल्यार मात्र म्हजें नव्यानाचो फळ मेळटा. नाजाल्यार हांवें 11 फावटी म्हणूं ना सायबिणी, हांवें 8च फावटी म्हणलें देखून नव्यान निर्फळ जालें. पण असल्या चिंतपान आमचो लोक बुडता. देखून आमचें संदेश म्हजो निमाणो इतलोच, आमी जेजूच्या उजवाडांत येवया, जेजूच्या वाटेर येवया आनी ह्यो सगळ्यो आड वाटो आसात पळया त्यो भक्तीपणाच्या नांवान पितीसपण चलता, त्यो सांडुया आनी जेजूच्या वाटेर मुखार वचा. इतलेंच म्हाका सांगूंक जाय. देव बरें करूं फादर. भोव अपुरबायेन सबार वेळ तुमच्या संगी सांगात बसचें एक भाग म्हाका मेळ्ळें. ह्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमच्या विक्षकांकी व्हरतो संदेश तुमी दिलो आनी व्हरती जाणवाय दिली आनी जिविताक गरजेचें जे कितें आसा तें तुमी आमच्या संगी वांटून घेतलें. ह्या कारणाक आमी तुमकां दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या विक्षकान फादर प्रतापनंद नायक हांचे संगी भोव अपुरबायेचो वेळ आमी करचिलो आनी मुखारी तांचे संगी आमकां सबार कार्यक्रमां आमी चलोवन व्हरता आनी ती कार्यक्रमां आमच्या विक्षकांक आमी सादर करता. येदोळ पर्यंत हे कार्यक्रम तुमी देखले, तुमकां तें बरें लागलें तर खंडीत सावन तुमच्या कॉन्टॅक्ट आसात, तुमचे सैरे दैरे, तुमचे मित्र आसात, तांचे संगी तुमी शेअर करा आनी ह्या कार्यक्रमा विशयांत एक लायक दिया आनी तुमचे अभिप्राय आमचे संगी तुमी वांटून घेया. परत आमची आनी तुमची भेट जाता पर्यंत हो मोग सदांच आसूं दी. येदोळ पर्यंत तुमी दिल्ल्या सहकाराक हांव दितां. देव बरें करूं.